मंगलम भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्यामं रवीन्द्रमितदिधितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं महन्मन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। गोकर्ण मठ म्हणून घेऊन ही एक धार्मिक संस्था परंपरेत सटवी स्वाम्यांनी आपल्याला संचारक मानतो 360 वर्षा पहिले ही संस्था उभारिली जाले। मंगळूर पेंटेच्या गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद श्रद्धेन भक्तीन ह्या संस्थेचो विविध कार्य विभाग चलयत गोंयांतल्या स्वाम्याल मठाची प्रतिभा वैभव हांगाई दाखयता येयलें एक संतोषाचें वातावरण यंदाच्या म्हळ्यार धार्मिक यतित्व प्राप्त करून घेतिल्ल्या आमच्या आयुर्दायांतूं 50वो सुवर्ण चातुर्मास व्रताचरण ह्याच मठांतूं घडून येता। कोणाल की संकल्प कशे तरेन आकार घेत पुण्यवंत जाले आमी म्हणून सांगच्या कारण कितें मठ परंपरेंतून स्वाम्यान 60व्या स्वाम्यान यात्रार्थी दायत यात आपल्याला समाज आशिल्ले कडेन समाजांत एक धार्मिक सांस्कृतिक धर्मप्रज्ञा चड व्हड जावची म्हणून ह्या सद्भावनेन आकार घेतिल्ले तरेच्या ह्या मठाच्या प्रांगणांतूं सर्वधार्मिक सामाजिक कार्यक्रमाची व्यवस्था आनंददायी सुखद जावन हांगाच्या चातुर्मास समीत चलोवन घेता येयली आसा। आयच्या दिवसा पळया पंचांकान पळया आयुष्मान खंय योग आयुर्वंत जावका खंय असले तरेच्या कार्याक शुभदो रवी ही शुभदायक आदित्यवार ब्राह्मणांक आदित्यवार भारी शुभदायक म्हणून सांगला। त्याच बरोबर आयुष्मान योग अशें एक सांगड घेतिल्ले तरेच्या आयज एक विशिष्ट दिवसाक एक उद्योग रत्न म्हणून घेवन तसली उपाधी दोन्ही घडोवच्याक चातुर्मास समितीनही योजना घालून घेतिल्ली जाली। कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाच्या कर्तव्यनिष्ठेनची हो चातुर्मास वैभव संपन्न चलत आयिल्लो आसा। वैभवाक कारणीभूत झालेल्या प्रयत्नवादी सेवकांक ही एक धन्यता दिसूक लागले। मठांत येतले वतले भोंवतले रावतले हे सगळ्यांकही एक आनंदाचे एक हरुश संतोषाचे एक विलक्षण समाधान मेळत राविलें जालां। गोवातून कित्याक मुंबईच्यान कोच्ची पर्यंतही आशिल्ले तसल्या सारस्वत समूह हांगा निरंतर यात रावत आयिल्लो आसा। मठात जाग सान असल्यारही मठाच्या हांगच्यान थंय पर्यंत 360 फीट 105 मीटर म्हणटात इतलो लंबा येंतू कॉम्पॅक्ट मठाच्या सर्व सामाजिक कार्याक स्पंदन देणार तरेच्या वास्तुविन्यासांतूं अनेक तरेचे संदर्भ घडत आयिल्ले आसात। आयज दिवसाच्या ह्या कार्यक्रमाचें वातावरण अशें एक हर्षदायक संतोषदायक मनाची प्रसन्नता द्विगुणीत करून घेवका होय मन करा रे प्रसन्न खंय मनाची प्रसन्नता द्विगुणीत जावसाठी दोन्ही आमगेले राम लक्ष्मण अशे उद्योग रत्न भूषित दोन व्यक्तित्वाचे भाषण तुम्ही ऐकले शुद्ध कोंकणी इन्स्पिरेशन म्हणटाची मनशान घेवका देवान दिलें ज्ञान प्रतिभा क्रियाशक्ती हर एक व्यक्तीक आसा ती तो कशी वापरता आपल्या कर्तव्यांतूं ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾಜಂತ गेली उजाला काय उजवाड करून घेऊ जाता म्हणताना सांगताना एक उदाहरण पळया। कैगारिका क्षेत्रांत अतिवेगान चलत राहिलें जग असत तांत्रिक विद्यार्थ्यांकही ह्या क्षेत्रांत जावकादल तितलो अवकाशूय तशेंच वापरून घेवं तसलो म्हळ्यार एनवायरमेंटही सेट जायत आयिल्लें आसा। चीना देशाचे राजकारणांत 75% कसं अभियंतरूक जपान पळया मार्केटां इतलें नांव घेत आसा डॉलरा पयस पुरो जपाना वचून पडका त्याच तरेन तांगेली इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट करता आसली
कसरत ही भी एक विलक्षणच सांगच्या मस्त वेळ आमकां उलोवदाय अनेक दिवस सदर दवरता आमी तरी आज आतां आमी उपेंद्र भटाले आई एक तागेल्या संगीताचे एक कार्यक्रम करचे आसा शेड्यूल संकच स्टार्ट आशिल्लो तो तरीही समाधानकारक तोही कार्यक्रम 8:30 पर्यंत चलोवचो सौख्य आमी मठ समिते कडेन सांगूनच हांगच्यान आमगेले कार्यावळीक विराम दिवचा पळयतात तरीही म्हळ्यार इंडस्ट्री क्षेत्रांत दावकादल प्रमाणात अभिवृद्धी जायत आसा दिवस बदल तशी भारतांतूय कैगारिका उद्यम पर्व आरंभ जाल्लें आसा तांत्रीक विद्यार्थ्यांक एक वरदान म्हळ्यार म्हणजे घडतयेन आसा सत्कर्म योगे वय घालवावे आयज दिवसाच्या दोनी ह्या उद्योग रत्नाल्या तांगेले एक अनुभव वर्क टीचर्स हाऊ टू डू इट खंय मनशाक आपणाल कामच आपणाक प्रेरणा देणार तरेचे जाता अशे तरेन क्वालिटी ऑफ मायंड गिवन टू इट एवरी फोर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी खंय लिडरशीप जावका तशेंच मास्टर की म्हळ्यार म्हणजे लिडरशीप आनी मास्टर की म्हळ्यार एकच हां विदाउट लिडरशीप कॅनॉट स्टँड फॉर कन्सिडरेबल टायम खंय अशें सारस्वत समाजान बरें नांव घेतिल्यानच पळया रेल्वे मिनिस्टर आमगेलो मठा शिष्यो आनीक तुमगेलो आर्मीचो रक्षणा मंत्री तोही पर्रीकर गोंयचे दोग जाण गोंयचे म्हण सारस्वत खंय पर्यंत पावताचे म्हूण पळोवच्याक राष्ट्रकवी जालीच जज सिवील जज जालीच कसं हायकोर्ट जज जालीच अशें म्हणटना कांय बँकर्स जावन पावलेच म्हणून एक्सलन्स मायंड सारस्वत समाजाकच वरदान सरस्वती पुत्ररागिರುವ सारस्वत समाजाकच दैवी कृपा आसा परशुरामाना पूण हांवें दवरलें खंय आमकां ताणें सांगलां सप्त कोंकण आसा वी आर 7 ग्रुपान तुमी आयिल्ले आसाची तुमी खंयचे तरेनय बुद्धिमत्ता वापरून मुखार सरा त्रिवेंद्रम पर्यंत वचून रावा म्हळ्यार म्हणटा गेले देवालोची वरप्रधान गोंयांत येवन राविल्या सारस्वतांनी खंय खंय वचून पावली म्हळ्यार इतिहास पुटांत बरोवन दवरिल्लें आसा एक उदाहरण सानं सांगता 360 वर्सां पयलें मठ हो 175 वर्सां पयलें आत्ताशिल्लें टवर पळय हें बांदलां स्वाम्यान मंगेशी देवळाक ताज नंतर 50 वर्सां नंतर असलें टवर तांणी घालां म्हळ्या नंतर ह्या देवालय वास्तुशिल्पाच्या ही रचनेंतून इदम प्रथमरू नांव ताज्या पयलें गोकर्णांत 2 आसा आमकां असलेंच परतगाळी मठांत हडोहडो उत्सव चलता आमगेले 2 टवर असले तरेचे आसात तें केन्ना 1810 बांदिल्लें मंगेशी देवळा टवर तांणी पुस्तक प्रिंट करून आमकां एक कॉपी दिल्या तांत बरयतात 1890 म्हळ्यार 1810 खंय आनी 1890 खंय 80 वर्सां पयलें पर्तगाळी मठाच्या प्रकल्पांतूं असले तरेन 2 टवर ह्या ही मठाच्या टवराक केन्ना 5 kg सिमेंट वर लावचें पडिल्लें ना ह्या स्वाम्यांकय मठ पळयता सांबाळताची आमगेल्या मंगळूर मठ समिती 175 वर्साच्या सुदीर्घ वास्तूची रचना ही एक स्टँड स्टील सांगच्यान तूं एक वास्तू निर्माण ही बरेच तरेच्या काया पालट करच्या सारस्वत समूहाची अग्रेसर जावन बसला बोले तैसा चाले त्याचे वंदावे पावले मराठींत एक म्हण आसा कशी उलयत की मनुष्य तशी ताणें काम करून दाखोवका तशी करतल्याक पांया पूण पांय पडिल्लें जावका म्हळ्यार क्रियाशील जावका मनुष्य मानव जीवनाचे सार्थक सत्कर्मांत आसता खंय खऱ्यांतून सत्कर्म म्हळ्यारीची शुद्ध बुद्धीन इतरांक सन्मार्गा लागोवचें आत्मीयतेन मेळोवन घेवचें सत्कर्म योगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे एक मराठी म्हण आसा सत्कर्माची आवड देवान दिल्या आयुश्या पर्यंतय लागून घेत रावका कोणा 80 वर्ष मेळटा आयुश्य कोणा 90 वर्ष मेळटा 102 वर्ष केलेले ही आमगेले सारस्वतांत आसाच सर्वामुखी मंगल बोलवावे सगळ्यान हे मंगल घडलां अशें म्हळ्यार म्हणजे येवजूच तसन जावन आसका आज पळया पुरा क्लॅम्प्स म्हळ्यार मठ बरे हांगा
संतोषा वातावरण एक तयार जाल्लें आयकून घेवच्या पळोवन घेवच्या जर जालें आमकां म्हळ्यार उत्तम भोगेल उत्तम पावेल तुका म्हणे तुकारामान सांगलां अशी करतल्याक उत्तम फल मेळत रावतलें उत्तम भोगेल उत्तम पावेल ह्या तरेन आमगेलो समाज अशी स्वसामर्थ्यान परिश्रमान साधन करत राविलो आसा देवाल्या अनुग्रह थंय प्राप्त जाता काय नाजाल्यार 360 वर्सां पयलें सारस्वत समूहाक हें केंद्र करून दिवका जर जाल्यार त्या स्वाम्यान तेदनाची तपस्सामर्थ्य कितलेंशीं म्हणून पळया इदम प्रथमरू मंगळुरांत येवन स्वामी इस्टॅब्लीश जाल्ले हो ही एक उल्लेख हो मठाच्या दफ्तरांत समज स्पश्ट आसा म्हणटना बहुजन जीवनाक आधार जावच्याक धार्मिकता जावका धर्मप्रज्ञा जावका आस्तिक्य बुद्धी जावका तेदनाच हो सारवंत जातलो जीवनांत सारवंतिके बेकू जीवन जाली हें नित्य निरंतर हें तत्व जनजीवनांत समाज म्हळ्यार समूहांत आस घडोवच्याकच मायग्रेशन घेवन येईल तरेच्या सारस्वत समूहाकय एक चैतन्य स्फूर्ती देणार तरेचे वास्तू स्वाम्यान उभारत राविले सच हांगेले शिष्यांनी 7वे स्वाम्यान येल्लापूर कडेन एक मठ बांदलो ताकाय 360 वर्स जालें तो जो आमगेलो गजानन भट म्हणून गजानन राब रे आमगेलो वय हांग यो म्हणून दीप हांग येवन बसला दीप न्ही तुगेलें नांव कितें जालें प्रदीप तशीच येल्लापुरांत गजानन भटान 350 वर्सांची इतिहास आशिल्ली तसली मठाची वास्तू 35,000 स्क्वेअर फूट ताणें एकट्यान मुखार राबून एक तागेली आवयल इच्छा आशिल्ली तांगे घरांत आमी मस्तपट देव दवरून पुजन एक बसलेच आमी न्हांवच्या वतना अथवा बाथरुमा वतना पुरा पयलीं पुरा ही बाथरूम ही पुरा भायर संडास वतना बांयतले राबून तिणें एक प्रार्थना करची आमकां एक मठ करून दिवका स्वाम्यान जायत करया ग्रामसभा पुंगून ठरयल्या रे कोणाली उमेदी ना त्या बायल मनशान येवन ग्रामसभेन सांगता म्हणान पडना स्वाम्याला कर्तृत्व स्वाम्याला न्हू 78 मठाची उभारणेक आमी चालन दिली मठात 35,000 स्क्वेअर फुटात जाला आवयन त्या चेल्ल्याक मार्च 31 केन्ना तारीख कॅलेंडरार मेळटा ती शिकिली मस्त न्ही आतां कोण की हाणें म्हणून तिन्नी क्लास शिकले आवयन आपणाक क्लासा फर्स्ट यो भाई आपणाला फीस ना दिवच्याक तूं प्रगती दाखयत वच विद्या ही मनुष्याक कितेक एष्टे ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಲ್ಲದು म्हणल्यानंतर विद्याವಂತ जावका म्हळेल तरी तळमळ आवयल्या ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಶಿಲ್ तेज ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಜಿ ಹಣೆ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯ मळयाळी आईल ना अंतू वातावरणाची प्यूर कोंकणीची वय कोंकणीन तूं 3 तरी अर्थच काय कसं नाही कोक्कम म्हणले का आम्ही भिरडाचे पानक करतात आरोग्याक सर्व तरेच्या त्रिक म्हळ्यार दोषही निवारण करतली शक्ती कोक्कम मानतस काय कोंकणी मराठी आणि कन्नड मल्याळम मल्ली यात्रातलीला अंतू ह्या 3 भाषेचे लिंक घेवच्या कोंकणी ही स्पंदन करत आसा विश्व कोंकणी म्हणून दवरला पळय सरदार बसला वे सांगचे तात्पर्य तांत्रिक युगाचे कार्य आता दिवसा शिक्षण क्रमांत मस्त तरेचे कॉम्प्युटर सरकार दिता चेडवांक 4 क्लासात 2 क्लासात दिवन दवरला डेमॉन्स्ट्रेशन करच्याक ही म्हळ्यार डेमॉन्स्ट्रेटर असून तांकांय ताजें शिक्षण मेळत उरता सदुपयोग ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ सार्थकतेनं समय सार्थकतेनंही आपण विद्यावंत जावेत प्रत्येकटनंही ट्राय अँड ट्राय यू कॅन सक्सीड प्रयत्न करण्याची खंयचेय कार्य कोणाकय मेळना खंय श्रम वहिसदे ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ म्हळ्यार ಸಾಧಿಸಲಾಗದು एक सादे तो सब सदे एक पुणी तूं सम कोरून घेवच्या शिक आवयन ताका विचारचें 31 मार्चाक तुगे डेबिट बॅलन्स कितलें आसा ती शिक्षण घेतली ऑडिटर काय नाही आनी तिणें इतलेंच म्हूण सांगल्यार पुरो एकपटी विचारत तिणें आनी वर्सभरांनी विचारत बशिना पुताक तागेलें पुरुशार्थी जिवनांत ताणें दावकादान क्षितीज तो डेवलप करून घेवं आनी एक पटी विचारता मार्च 31 येवका तेदना बॅलन्स कितलें आसा तुगेलें
म्हणलं डेबिट बॅलन्सचा ओडी. म्हणलं तो ओडीन तू बसते की काहीतरी काही साधन करणार जाता ही तळमळ आवेक. ती कारकळ बाजूची लग्न जाऊन येल्लापुरा पावले तरी खंयची बाजू चुरो आवयल मात्र प्रेमच पळय. वन गुड मदर इज मोर दॅन 100 टीचर्स. एक चांगली आवय आपणाला चेरडाक मस्त उंचावून वयर घेवच्या पळयता. लालन पालन वात्सल्य हे आवयल तितलें दुसरें देणार तर येत नाच. मात्र देवो भव अशें एक संस्कृतां एक म्हण आसा. देवता समुदाय हातूं आवय ही प्रधान ठरता. आवय असले तरेच काही नीती बोध चेडवांक सार्थकतेक लागयता. आयज दिसा वातावरण भारी संदायेचें आमकां बरेंशें मनांत दणलेलें. संघटीत जावन सामाजीक सांस्कृतीक धार्मीक कार्यक्रम ह्या स्वाम्याल चातुर्मासाच्या अवधींत आतां 52 दिवस जाले काय जवळ 30 दिवसय अशे अर्धच घंट उलयत उरता आमी. आतां मुखार सुनांनी उलोवचें. येन्नेन हो आमगेलो खांब्यांतलो नरशिंव हा गेलो अडिना. आयडियल प्रभाकर कामत ही समर्थ व्यक्तित्व. सांगच्याक शांतता तागेली कामांतू मस्त कಡೆ दिसता. आनी शिवानंद कामतील पुरो पयस मागुनाडच्याक तो एक महाभीष्म हांगा स्वामी केन्ना कोणालाय पयस मागून कसली सृश्टी करूच्या बशिल्ल नाच. आमच्या हातांत बरबरी काम जावचें आसाची जावं जाय. गोंयांत तुवें आमगेलो शिश्यवर्ग बरे तरे भावनेन आसाची. आजही गोंयचें एक धेंपो म्हूण येवन हांगा येवन चमकलो. एकंदरीत स्वाम्याल मठाचें वातावरण ही पळोवन तेही भांबावून गेली. म्हळ्यार कितें विस्मय. गुरुಗಳ मठ व्यवस्थितವಾಗಿ जरगता ಇದೆ म्हळ्यार ह्या तरेच समाधान घेत कित्येक गोंयकार तांगे एटेंडन्स जर काडल्यार 500 लोक वयर जाले गोंयकार आयिल्ले हांगा. ಕರ್ನಾಟಕ लोक लागगी आसा. ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು. ಗೋವಾ ಜನ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿನೂ ಅವರು ಕಲ್ತುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಳೀತತ್ತೆ, ಪರಿಸರ ಪಳೀತದೆ, ಲೋಕಲ್ ಭಾವನೆ ಪಳೀತದೆ. ಹಂಗೆ ಭಜನ್ ಬರೆ म्हणताचे. तांकां कन्नडದಿಂದಲೇ मराठी भजन ऐकलं अवा हे कशी शिकले मराठी. आमगेले कोंकणी लोक मराठी ही भजन म्हणतात. अशे तरेन तांकां मनाचेर एक प्रभाव पडिल्लो चल्ला. आज कांय गोंयकार हांगा 25 आशिल्ले, 25 न्हय चड आसात. 4 देवळाचे अध्यक्षपदा वयले ग्रहस्थ मंडळी थंयच्यान आयिल्ले शेजारी. एकंदरीत ह्या मठाचें वातावरण सगळ्यांकय आनंदीत घडत रावील विशयांतू आमी संतोष व्यक्त करतात. आजही 2 पुरस्काराच्या उद्योग रत्न तांणी बी अविरत प्रयत्न करून उद्योगी जावन जिवनांत यशस्वी जालेले तरेच्या एक रूपरेषा स्टॅटिस्टिकली मांडलां तांणी. गणितही जावका बा, गणितू सर्व ज्ञानಕ್ಕೂ ಮೂಲ म्हणतना कर्मशील जावका, उद्योगवंत जावका, कर्म रहित केदना आसचना. तो लोएस्ट मार्क घेतिला जाल्यार काम दिवन एकदां तांकां अपग्रेडार लागवत तसले एक बुदवंत काय. हें सगळें पळयतना समाजांत एक गौरव मेळटा तसलें वातावरण आमच्या समाजान आस करत राविलें आसा. देव सगळ्यांकय बरें घडोवं, सगळ्यांकय सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचो आमी समारोप घडयतात.